आनी हांगासर आमी MRF शेड जी आहा ती आमी आयज इनॉग्रेट केले. खरेंच अभिमानाची गोष्ट की आख्ख्या पेडणे तालुक्यात तुवें गांव सक्सेसफुली ह्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आहा ती तेचो लाभ तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं घेतला. तेका लागून तेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा एंटायर टिमीचे, एंटायर पंचायत बॉडी तशेंच पंचायत स्टाफ सेक्रेटरीचे, स्पेशली सरपंचाचे. आनी आयज बरें दिसता की तेंच्या बर्थडे दिसा आयज MRF शेडाचें इनॉग्रेशन करतात आमी. कित्याक एंटायर हे स्कीम चालू जाली पूण अजून पर्यंत सक्सेसफुली कंप्लीट करूंक पावूंक ना. आनी ते तुवें पंचायतीन सक्सेसफुली कंप्लीट केलें आनी आयज इनॉग्रेट केलें. ही स्कीम जी आहा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटीची आहा, स्वच्छ भारत अभियाना तर्फे. आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ही स्कीम लॉन्च केल्ली कित्याक प्रत्येक गांव जे आहा ते निवळ रावपा खातीर. आनी ते प्रमाणे सगळ्या पंचायतींनी गांवांनी MRF स्कीम ही इम्प्लिमेंट करपाक लायलेली. सो पूण बाकीचे म्हाका दिसता व्हडले विलेजीस जे आहात मोरजी, मांद्रे, हरमल हे एक्चुली खूब म्हणजे तेजे वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें ना आनी थंय गरज आहा. तेका लागून म्हाका दिसता थंय पयलीं जावंक जाय. पूण म्हाका दिसता तुवें पंचायतीचे हार्डवर्क पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सक्सेसफुली आयज हे इनॉग्रेट केलें. आयज आमकां खरी गरज आहा की प्रत्येक गांवांनी हे जे कचरो आता वेट जावंक नाल्यार ड्राय जावंक ह्यो कलेक्ट करपाक जाय. आनी कलेक्ट करपा खातीर आयज येदी व्हडली स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंट ती सगळ्यांनी तेचो लाभ एक्चुली पंचायतींनी घेवंक जाय. तो तुवें पंचायतीन घेतला, परत एकदां तेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटात. अशेंच तेंच्यांनी काम आपलें कार्य चालू दवरपाचें. आमी म्हणटा आसतना आमचो मांद्रे मतदारसंघ म्हणटा तो कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टीचेर वेस्ट मॅनेजमेंटूच न्हू सेवरेजीचो मेजर इशू आहा. आनी सेवरेज इतलो इशू जाला की प्रत्येक गेस्ट हावजीस, हॉटेल सगळे बांदल्यात आनी सेवरेज म्हणटा ते जिरोवणेक तेंच्यांनी हे घेतलं ते आमचे उदकाचे झरे पिड्ड्यार जाल्यात, बांयो पिड्ड्यार जाल्यात. आनी आयज खरी गरज आहा आमकां सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचो स्वताचो आख्ख्या मांद्रे मतदारसंघात सुरवात करपाचो. तेका लागून आमचो प्रयत्न चालू आहा. आमी 1-2 जागे आयडेंटिफाय केल्यात. आमकां आमच्या ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टरान एश्योरूय केला की सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आहा जी तेणी आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन साऊथ गोवान पयलीं सुरवात केल्या आनी तेणी एश्योर केलें जर नॉर्थ गोवान जातली जाल्यार पयलीं तुजी करून दिता म्हणून. सो तेच्या एश्युरन्साचेर आमी आयडेंटिफायूय जागो करपाक सुरवात केला, ऑलरेडी केला. तेंचे कडेन डिस्कस केल्या वीथ द परमिशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आमी हे आमचे जे सेवरेजीचे आनी वेस्ट मॅनेजमेंट काम आहा ते इंडिपेंडंटली आमी आमच्या मतदारसंघा खातीर करतात. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की ट्युरिस्ट फुटफॉल वाडत आहा, कोस्टल बेल्ट वेरियस एक्टिविटीज चालू जाल्यात, कमर्शियल एक्टिविटीज वाडत आहात आनी गरज आहा आमचो स्वताचो ट्रिटमेंट प्लांट करपा खातीर. आनी तेका लागून आमचें काम चालू आहा. तुवें विलेज पंचायतीचे MRF शेरीचे उद्घाटन करपाक हांगा जमल्या. आनी आयज आमच्या वांगडा आमचे डायनमीक, डॅशिंग, एनर्जेटीक आनी सदींच एक्टीव MLA जीत बाई हांगा आमच्या उद्घाटनाक आमच्या वांगडा आसा. आनी MRF शेडीचें उद्घाटन आमी मुद्दाम तेंच्या हातीनूच करपाक लागून दिलें कित्याक तेंच्यांनी सदींच बरी कामांची सुरवात केल्या. आनी ही MRF शेड म्हणजे आमच्या आख्ख्या गांवाचे नितळसाण सगळी हे MRF शेडान येतली जो कचरो आहा तो. म्हणून मुद्दामून तेंचो सदींच सपोर्ट आमच्या पंचायतीक आसा. सगळीं जी कामां जाता ती तेंच्या सपोर्टा शिवाय कांय जायना. म्हणून हे एक बरें काम उद्घाटन पळय आसा न्हू. सो आमच्या भाईच्या हातींच्यान आयज जालां आनी हे अशेंच बरें तेंचो सपोर्ट आसून हे आमी फुडें व्हरतलीं. मागीर आमकां हे आमच्या गव्हर्मेंटान स्वच्छ भारत मिशन ह्या संदर्भात आमकां ही MRF शेड गव्हर्मेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट पंचायतीक बांदून दिल्ली आसा. म्हणून हांव गव्हर्मेंटाचे मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. कित्याक गव्हर्मेंट आमचो गांव नितळ उरपा खातीर आमकां इतले एक्सपेन्स करून येदी व्हडली MRF शेड बांदून दिल्ली आहा आयज. म्हणून जाल्यार आमी डोर टू डोर पंचायत कलेक्शन करता. ते कलेक्शन आमी सद्या सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटान दिताली. सो आतां आमची स्वताची MRF शेड आहा. सो आमचे हांगा सेग्रिगेशन जातलें आनी सगळे वेस्ट आमी हँडल करतली पंचायत. सो आजून मॅन पावराक लागून आमी थोड्या दिसांनी ही MRF शेड सुरू करतली. म्हणून आयज ही MRF शेडीक लागून आमी सदींच आमचो एक पंचायतीचो संकल्प आसलो की आमचो तुवें गांव जो सदींच क्लीन ठेवपाचो आनी ग्रीन ठेवपाचो. आनी ह्या MRF शेडीचें काम जेन्नाच्यान सुरू जाल्लें
तेन्नाच्यान पंचायत बॉडी, पंचायत स्टाफ, सेक्रेटरी, स्पेशली सेक्रेटरी आनी पंचायत बॉडी स्टाफ सगळ्यांनी मेळून हे काम चालू केल्लें आनी आयज सगळें पूर्ण जालां. म्हणून हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे तुये स्थानीक आसा तांकां थोडे ऑब्जेक्शन असले कितें आसलें म्हटल्यार जेन्ना पंचायतीन तांकां सांगलें की बाबा EMRF शेड कितली इम्पॉर्टंट आनी कशी आमकां यूज जातली, तेंच्यांनी सजमोन आमच्या वांगडा रावले ते आनी ही आमकां बांदून घेवपाक हें केलें. सो तांकांय हांव आमच्या तुयेन स्थानिकांक थँक्यू म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या आमदाराकूय हांव आयज थँक्यू म्हणटा हांगा येवन आमचें हें उजघाटन केलें म्हणून. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.